म्हापशा गणेशपुरी डॉक्टर घाणेकरांच्या बंगल्यात दरोडो। 5 जणांच्या टोळयेन फामिलींतल्या लोकांक बांधून घालून घरातले दागिने केस चोरल्या। ग्रिल तोडून खंय घरात घुशिल्ले। सुमार 50 लाखाचो माल चोरयेक। कट करून आणि सिस्टमॅटिक ताणी ही खेळी पळय कशी काडल्या कट केल्या म्हणजे हे तार बंद आशिल्लें आनी वयर पळय हांगा पळय कशें केलां हे कट करून हो कुडको ही खेळी देंवयली तांचे सगळे बंद आसता ह्यो म्हणजे ते कोण भितर ग्रिल कापून भितर सरले आनी ती म्हणटात त्या प्रमाणे हाका ताजे कडेन 2 जाण ताजे कडेन 2 जाण करून 6 जाणां आशिल्ले विथ नायफ्स तशें तांचे कडेन आनी मोठ्यो लोखणाच्यो दाणे आशिल्ले सो ते घेवन तांणी तांकां धमकायलें आनी पयलीं जाणटेलेच पयलीं बांदली सकयल ती न्हिदतात हात पांय सगळ्यांचे बांदले चली धाकटे 14 वर्सांचे एका आपल्या रुमान न्हिदता आनी दोगां एका रुमान न्हिदता सगळ्यांक भितर दारां तांची उगडीं आसता रुमाचेर रातची कोण बंद करना सो ते भितर सरून तांकां वेवस्थीत 3 वरांचेर तांणी हात पांय बांदून घाले आनी सगळे पयशां खातीर आनी भांगरा खातीर सगळे आरमारी फोडल्यो आनी ते कित्याक तांचे कडेन आशिल्ले तितले ते घेवन गेले आनी पयशे जाय शेवटी ती जाणटेले कडेन जे पयशे आशिल्ले ते मेळिल्ल्यान तांकां मेळ्ळे थोडे तरी पयशे कॅश मस्ट बी सम 8 to 10 lakhs तिजे कडेन आशिल्ले ते मेळ्ळे म्हणून ते गेले भांगर वेलेंच। मजगती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत थळावा आमदार आणि उपसभापती जोशुआ डिसोजा डीजीपी आलोक कुमार दोतोराचे फामिलीक मेळ्ळे। मुख्यमंत्री म्हणटा पुलिसांक खर तपास करपाचे खंय निर्देश दिल्या। अपडेट या डकैतीची कांयच हांव फक्त तांकां मेळपाक आयल्लो बाकीची इन्क्वायरी आनी हांव पुलीस स्टेशनाचेर वचून करतलो आमचे डिटेलान इन्क्वायरी करीत आसा ओके हे फावटी कोणी डकैती घातला तांकां 100% आमचे पुलीस धरतले ते ऑन ट्रॅक आसा फायट करीत आसा डे बाय डे ओके अजुनूय बी हांवें पुलिसाक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हेज्या दिसांनी चड नाकाबंदी जी आहा पळय ती वाडयात नायट विजील हो खूब मोठ्या प्रमाणात दवरपा खातीर पुलीस नायट ड्युटेक आनी मोठ्या प्रमाणात घालतले हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जावचे न्ही हाज्या खातीर आमी 100% तेंची मिटींग जावपाची आसा सांज मेरेन पुलिसा कडेन उलोवन खंय तरी सर्वेलन्स वाडोवपा खातीर कॅमेरा पॉयंट्स ऑर एनी अदर फॉर्म ऑफ सर्वेलन्स कॅन बी डन एटलीस्ट एट द एंट्री एक्झिट पॉयंट्स ऑफ म्हापसा सो दॅट वी कॅन आयडेंटिफाय एंड अवॉइड सच थिंग्स टू हॅपन इन द फ्युचर। मजगती चोरप्यांनी पळपाक वापरिल्ली दोतोर घाणेकराची गाडी खंय पणजे पुला पोंदा पार्क केल्ली। डॉक्टराची फॅमिलीची गाडी घेऊन चोर म्हापसाच्यान पणजे अशी माहिती मेळटा त्या प्रमाणे पणजे गाडी ती डॉक्टराची हांगासर फाटल्यान अल्टो कार आहा ती पणजे हांगासर पार्क करून पळयला अशी माहिती मेळटा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।